दिवचल तालुक्यातल्या भावटी वाठारात पावसान सांवर 2 दिवसां पयलीं पडिल्ल्या नेटाच्या पावसावेळार वाठादेव न्हंयचें उदक भायर फुटून कुळागरांनी घुसून मोठ्या प्रमाणात नाशाडी जाल्या। उदकाच्या लोटा बरोबर कवाते, माडयो आनी हेर लागवड मातये भरवण जाली। दुसरे वटेन आमच्या ह्या दुखण्या कडेन सरकारी यंत्रणेची आडनदर जाल्या अशी खंत बागायतदारांची आसा। हे जे आता आमच्या अंदूच्या वर्साक आमकां पावस येयलो पळय, ह्या पावसाक आता हे कुळागराची आमची इतली हानी जाल्ली आसा की आमकां कोणाची मदतूच मेळोंक शकना की तलाटी येना, कोण मामलेदारूय येवन पळयना आनी दर वर्सा ही अशीच लुकसाण जातली काय आमकां गव्हर्नमेंटाच्या फुडें कितें मदत करतलो तें काय कळोंक शकना न्हू। ह्या पावसाचे उदक तुमच्या कुळागरांनी कशें भरता? हे आता वचून दोडा मारत जे आयसून सगळे माटण्याचे महाराष्ट्राचे टोटल पाणी आमच्या बंधाऱ्याक लागता ते सगळं चेकअप जाता हे सगळे येवन हांगासर दर वर्साचे जर अशें लुकसाण जाता की आमी 200-300 रुपयांनी एक कवत हाडून लायता, माडी लायता, वय बांधता, सगळें कितें ते करता, पण हेजेर कित्याक गव्हर्नमेंट आमच्या वावतेरूच हे कित्याक करिना काय म्हणटा। सगळे टोटल आमकां हे वाठादेव मेरेन कितें लुकसाण जाता ते कोण येवन पळयत ना। पंचायत कोणूच आजून मेरेन येवन पळोवंक ना। पंचायतीक कळयता तुमी? आमी दर वर्सा कळयता, अंदू सुद्दां आतां आमी सांगला पंचायत येता म्हणटा, पूण आजून मेरेन कोण येवंक ना। मंत्री येयलो तेसता आमच्या बाबीच्या घरान येयले, पाडी पळयता आनी गेले। आमी म्हणटा आमच्या फुडें येवन पळया न्हू कितें जालां तर, ते येवन पळोवंक तयार ना। आता म्हाका एक सांग पळय, आता तुमचे हे अंदूच्या पावसाक कितें नाशाडी जाल्या? नाशाडी म्हणजे आता चड म्हणजे माडयो गेले, माड गेले, झाडां कोसळ्ळे सगळी। जनरेटर वाल तर सरकारान जर बांदून तेजेर कितें तरी मदत केली, आमी तांकां एप्लिकेशन दिल्लें आसा आतां सध्या तरी आनी सांगलेलें आसा येवन पळयता म्हणटा, बांदता म्हणटा, पण कित्याक बांदिना? म्हणजे व्हडलो पावस पडलो काय वर्साच्या वर्सा तुमकां नुकसाणी जाता? हय, दर वर्साच्या वर्सा म्हणजे चालूच आसता। हे पोरू गेल्या 2 वर्सांक कमी आसले पुढे हे पाणी खूब चड जालो पावस। ह्या पावसाक लागून चड त्रास जाले आमकां। हे फुडले आमची हानी येता अशेंच जर जाय जाल्यार आमकां लुकसाण आसा। कितें तरी आमकां सरकारान हेजेर उपाय काडचो अशें आमकां दिसता। पंचायतीन कितें तरी करचें तेजेर मदत आमकां नाकाच, पण निदान ते बाकीचे तरी करा न्हू। आमचे आतां इयर सोंपान येयल्ले आसा। म्हणजे तुमची मागणी कितें आहा? न्हंयची झाडां बांदची, झाडां तरी बांदची न्हू। आनी तो बंधारा कडेन कितें प्रॉब्लेम जाता? बंधारा म्हणजे आता 40 वर्सां जाली, जुनो बंधारो PWDन बांदलेलो तो पाणया खातीर, पूण हो बंधारो सोडून बाकीचे बंधारे सगळे रिपेर करता, हो बंधारो रिपेरूय करिना आनी मोडूनय घालिना। कितें तरी करचें।